मायमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सुरवेकायच्यो हेडलायन्स. गोंयांत उमेदीन मनयलो नाताळ. दिवचल शिवोलच्या देखाव्यांनी बाळ जेजूच्या जल्माची काणी. क्रिसमस शांती आणि एकचाराची परब. चर्चींतल्यान पादिगारांचो संदेश. खांडेपार जंक्शना कडल्यान वन वेचे काम पुरायेर. सुटावे जातल्यो येरादारीच्यो अडचणी. विद्यार्थ्यांचो प्रश्न पडटलो जाग्यार. लोकांनी उक्तायली खोशी. 25 ते 31 डिसेंबर मेरेन सुक्या हवामानाचो अणभव. मळबय उरतले नितळ. गोंयकारा सयत पर्यटकांकय सुख दिणे वातावरण. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नाताळ हो जेजू ख्रिस्ताची जल्म काणी आणि जेजूची मुल्यां याद करपाचो वर्सुकी उत्सव. दिवचलचे आवर लेडी ऑफ ग्रेस इगर्जेचो आकर्षण म्हटल्यार गोठो. हो देखाव पळोवपाक वर्सान वर्स लोक गर्दी करतात. नातलां ही शांतिकाय आणि एकचाराची परब अशें चर्चेचो फादर सुकुरू रिबेलोन सांगले. दिवचलचे आवर लेडी ऑफ ग्रेस इगर्जेन नातलाच्या निमतान मास जाता. दिवचलचेच न्हय तर दिवचले भायले भावीक मोठ्या संख्येन दर्शन घेवपाक येतात. ही चर्च लायटी माळो आणि स्टार्स लावन सजयल्या. वाठारांत धार्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी जातात. चर्ची भायर केल्लो गोठो दिवचलचे आकर्षण जावन रावला. पळयात काय भक्तिमय खीण. सोमिया जेजूची जल्माची परब आमी सुबरता. आनी जेजू परत शांतीचो कुवर जावन आसा. आनीक हो जेजू ही आमकां सगल्यांक शांती घेवन आयिल्लो आसा. आनी कितें भाशेन आमी पळयता आमच्या जिवितांत आयज शांती बिगडलेली आसा. आनी जे सुवातेर जेजू जल्मल्लो बेथलेहेम शारांत थंयसरूय शांती झूज पेटलेली आसा. शांती बिगडलेली आसा. तो कितें भाशेन जेजू जी आमकां शांती घेवन आसा जेजू पासून जेजू लागीं मागुया की आमच्या संवसाराचेर आनी तशेंच थंयसर झूज पेटलेले आसा थंयसर आनी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत ही शांती आमकां दी म्हूण. आनीक आमी ही जेजूची शांती घेवन ही जेजूची शांती दुसऱ्यांक दिवंक हे शांतीचे दूत जावंक आमी वावरूंक ही परब आमकां सगल्यांक आदाराची जावं. शिवोले नातलांची परब बरीच नेटान मनयतात. पावला पावला लोकांनी बाळ जेजूच्या जल्माचे देखावे केल्यात. लोकांची ही उमेद आणि जेजू वयली उपाट भक्तीचे हे काय ऑनलायन देखावे. पळयात पुराय बातमी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, संदीप कामुलकार, गौतमी गावकार आणि शिवानी सांगेलकार. आकरी चाकरी धिल्ल्या तुजी भाकरी.
काणकोणच्या लोकगितांनी ज्याचो उल्लेख मेळटा तो आकूर म्हटलो काय तोंडाक रूच येता. आकूर अर्थातच सनातन काळापासून नित्य नूतन अशी तोंडाची रूच भागोवपी पुष्टीक भाजी. आकुराची आंकरीचो नियाळ घेतला आमच्या देविदास गांवकारान. गोंय जरी ल्हान असलें जाल्यार गोंयाक वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या पद्धतीची टोपोग्राफी आसा आनी ह्या टोपोग्राफीनुसार गोंयचे वेगवेगळ्या भागांतले वेगळेपण वेगवेगळ्या कडेन आमकां दिश्टी पडटा. गोंयचे एग्रीकल्चर सेक्टरान जर पळयलें जाल्यार न्हंयच्या पात्रांत जे शेत करतात ताका पुरण शेत म्हणटात, दोंगरार जे शेत करतात ताका कुमेरी म्हणटात. खास करून न्हंयचें उदक मळाचेर किंवा मैदानी भागाचेर व्हरून जेन्ना शेत करतात ताका मरड शेती किंवा भरड शेती म्हणटात. आणि त्याच बरोबर गिमाच्या दिसांनी जे व्हळ व्हांवतात, झरे व्हांवतात त्या उदकाच्या आधाराचेर जी शेती करतात ताका वांयगण शेती म्हणटा. ही जरी प्रामुख्यान जर आमी पळयलें जाल्यार मनीस जे शेती करतात, पूण अशाच पद्धतीचे वेगवेगळे पद्धतीचे प्लांटेशन जे आसा ते नॅचरली आमकां वेगवेगळ्या भागांनी पळोवपाक मेळटा. खास करून आमी जर भाजी ह्या प्रभागांतल्यान पळयलें जाल्यार आकूर नांवाची जी भाजी आसा ती पंचवाडीच्या आसपास आशिल्ल्या भागांत पळोवपाक मेळटा. ही भाजी खास करून स्पेशली म्हणटा तशें आमी जेन्ना खारें उदक भरतीच्या वेळार भितर येता आनी गोडें उदक मिक्स जाता अशा तरेच्या शेताच्या धडेचेर हो आकूर नांवाची भाजी हांगासर पळोवपाक मेळटा. ह्या भाजयेचें इतलें आगळें वेगळें म्हत्व आसा की हाजो लोकवेदांक सुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीन आमकां संदर्भ मेळटात. जो महिलांचो प्रमुख प्रधान असो जो उत्सव धिल्लो म्हणटात, ह्या धिल्ल्याच्या वेळार आकरी चाकरी धिल्ल्या तुजी भाकरी अशा पद्धतीन थंयसर सुद्धा त्याचो संदर्भ मेळटा. ते झाडां येता ते कोंब आनी मागीर ते काडप कन्या आसतना आनी मागीर तेजी भाजी करप. जून जातकीर ते खावपाक बरें लागना. म्हणजे जून जातरीक किंवा जून जालें म्हणून कशें कळटा? जून जालें म्हणटा ते अशें मोठ्ठे आसतना मोडना हें आतां अशें गांठ मारता टाकूं जायना. कन्या आसतकीर कट करून जाता पळय अशें करून हें जाता. आनीक हे भाजी हाडपाक बायलो येता काय चड दादले बीन येता? बायलो चड आनी दादले कमी. पूण ही भाजी काडपाक गेल्ले कडेन डेंजर अशें म्हणटा बी, खरें काय कितें? म्हणजे चड उलासल्यार बीन वचपाक जायना. अशें निवळ जाग्यार वचपाचें. दोग जाण बी चौग जाण बी वचत बी रावतना कळटा न्हू कोण आतल्या बीन अशी जिवाणी ना कितें अशें नाजाल्यार कांयच ना. पयलीं फक्त आकूर म्हणटा शेळवणांत मेळटाले बांदार आनी खंयच नाशिल्ले. शेळवण म्हळ्यार खंय येता हें? येता वच चडावाचे म्हणजे सावड्डे पंचवाडी चडाव सकल बांदारूच मेळप. नाजाल्यार ते आयिल्ले अशी हें जाल्या ते आमचे कार्य येयले आनी मागीर अशें पावले. अमळा सुद्दां पावले ते आतां. अमळा ते वर्सा इगर्जी फुडी पळय आहा न्हू ते आकूर बरें लागना. थंय उदक दुसरें तरी जालें जमनीन. म्हणजे हांगा उदक अशें कशें जाता आनी कित्याक लागून बरो लागता? एक सायें आनी खारें उदक मेळटा, दोनी मिक्स जाता. हय म्हणटा आकूर बरो लागता. जेव्हा सण पर्व येता त्या वेळाचेर गांवांतले लोक विशेष करून ही आकूर नांवाची किंवा आकरी नांवाची भाकरी वेगवेगळ्या जाग्यांनी हाडपाक वयतात. आणि खास करून जेन्ना ही आकरी किंवा आकूर नांवाची भाजी हाडपाक वयता ती हाडपाक वयता आसतना तेन्ना बरीचशी काळजी घेवची पडटा. कारण खारें उदक आनी गोडें उदक ज्या ज्या मिक्स जाता आनी शेताची धड आसता त्या जाग्यांनी अशा पद्धतीचे घनदाट बुशीस किंवा झुडपां वेडलेलो जो घनदाट असो भूभाग आसा किंवा रानवटी जागो आसा त्या जाग्यार ती मेळटा. ताका लागून हातूंत जिवाणी किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीचे सरपटणारे प्राणी हातूंत आसपाची शक्यता आशिल्ल्या कारणान काळजीपूर्वक ती काडची पडटा आनीक ह्या हाजे कडेन गंभीर्यान लक्ष दिवचें पडटा. पूण एक गजाल म्हटल्यार ही आकरी किंवा आकूर नांवाची जी भाजी आसा ती विशिश्ट ठरावीक जाग्यांनी आशिल्ल्या कारणान येणाऱ्या काळान ह्या भाजयेचे सुद्धा विशिश्ट एंगलांतल्यान किंवा बॉटनिकल त्या एंगलांतल्यान ताचे स्टडी करप, ताचे रिसर्च करप ही काळाची गरज जाल्लेली आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उसगांव फोंड्या मजगतीचो खांडेपार वाठार येरादारेक बरोच तेंप धोक्याचो जावन रावल्लो. खास करून खांडेपारच्या जंक्शना कडलो फ्लायओव्हर. आता फ्लायओव्हराचें काम चालू जालां देखून येरादारींतल्यो अडचणी सुटाव्यो जातल्यो. वन वे सुरू जाल्ल्यान खास करून विद्यार्थ्यांनी
सुटकेचो श्वास घेतला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. जे आसात ते आतां खांडेपाराच्या जंक्शनाचेर जो बायपास जो आसा तो हांगा जो पेंडींग जो रोड उरिल्लो म्हटल्यार जो पुलाचो जो एक भाग जो आशिल्लो तो भाग जो पेंडींग उरलो आनी हाका लागून हो रोड आसा पेंडींग आसलो. आतां हे रोडाचें काम स्टार्ट जावन दोन्ही सायडीनी जे रोड ओपन केल्ले आसा, वन वे केल्ले आसा आनी वन वे करून हांगा आतां लोकांची भरपूर सेफ्टी जाल्ली अशी दिसता. कित्याक जे स्कूल जे आसले स्कुलाचे जे भुरगे जे स्पोस्टॉपार रावपा येताले ते सदांच हांगा एक्सिडेंट प्रॉब्लम जातालो. कित्याक हांगा डेली एक्सिडेंट जाता अशें लोकांचे म्हणटाले जातालेय बी. ताका लागून हो जो आतां दोन्ही सायडीनी जो वन वे केला ताका लागून आतां खूब बरें जालां अशें लोकांचें म्हणणें आहा आनी लोक सेफ जाल्ले आसात अशें म्हणटात. कित्याक जे हांगा जी रोड जो आसा हो रोड खरेंच डेंजरस जातलो आनी खांडेपार म्हटल्यार सदांच एक्सिडेंट झोन आसलो तो आतां कमी जाल्लो आसा. कित्याक वन वे जावन ट्राफीक सुरळीत जाल्लें आसा आनी उजो वचपाचें त्या वाटेन वचप ह्या वाटेच्यान उजो वचपाचें अशें वतात. ताका लागून रोडाक खूब सेफ्टी मेळ्ळी आसा आनी लोक हांगा खूब आतां सेफ आसा. तुम्ही फाटल्या दिसांनी पळयता आसतले हे खांडेपार जंक्शन म्हणटा ते एक प्रत्येक आल्टरनेट दिसा हांगा एक्सिडेंट जातालो. एक्सिडेंट म्हणजे कितें जातालें हांगासर जेन्ना अमित शाह आयिल्लो तेन्ना गुगल ट्रॅकिंगाक लागून ट्युरिस्ट लोक आसा ते डायवर्शन घेताले हांगासर आनी हे गुगल ट्रॅकिंग तशेंच उरलेलें आसा अजून पर्यंत ते जाता. आतां सद्या तरी परिस्थिती अशी आसा जेन्ना हो सर्वीस रोड जाल्लो आसा सर्वीस रोड जाल्ल्या कारणान मातशें एक रिलीफ मेळ्ळें आसा. जेणे करून जे पळय हे सायडीच्यान येवपाची गाडी आसा म्हणजे उजगांव वाठारांतल्यान म्हणजे गाळपाड्यान ज्यो गाडी येता त्यो एके सायडीच्यान वता आनी दुसरे जो फोंडासून जे खांडेपारा वयता एके सायडीच्यान म्हणजे जे डायवर्शन जालां हे डायवर्शना लागून एक बरी सेफ्टी हे जाल्लें आसा थोडें रिलीफ मेळ्ळें आसा. कारण जे कडेन हांगा एक्सिडेंट जाताले ते मातशें एवॉयड जाल्लें आसा. एक 20% आमी हे जाल्लें आसा रिलीफ मेळ्ळें आसा. सगळें काम चालू आहा रोडाचें तर बेगीन जावचो. आयज लोकांक बरो इस्कॉला भुरग्यांक बरो सेफ्टी बेगीन जाल्या आनी बेगीन जावचो तो. आनी हांगा एक्सिडेंट जालें एक्सिडेंट खूब जातालो खूब गाडयो पडल्या अजून मेरेन कोणाक गांव जाल्यार बरें आहा. आनी आतां पुलाचें काम दोगांक चालू आहा. आमची गव्हर्मेंटान बेगीन काम करचें तें आनी बेगीन करता आमी गव्हर्मेंट काम. आतां वन वे केला न्ही आतां वन वे केला जातलें चालू आहा कांय प्रॉब्लेम ना. आतां जालो म्हणजे कोणाचो कांयच प्रॉब्लेम ना. हांगा जे पळय गव्हर्मेंटान हें काम हातीन घेतलां तें मातशें बेगीन करचें. कित्याक स्कुला भुरग्यांची चड गरज आहा हाका कळ्ळें तुका. आनी जे ट्राफीक एक्सिडेंट जाता तेवूय मातशें कंट्रोल जातले. आतां वन वे केला न्ही वन वे केला बरें केलें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. मोरजे फामाद मोरजा देवीची जात्रा जाली. हजारांनी भक्त जात्रेत वांटेकार जाले. उत्सवात देवी मोरजाईची पालखी, महाप्रसाद अशा धार्मिक विधींचो आस्पाव असलो. पळयात काय उर्बेभरीत खीण. आज आमचे मोरजे गावचे मोरजे गावची देवी मोरजाई ग्रामदेवता आसा आनी संस्थान 5 संस्थांची एक प्रमुख अशी देवी आसा. आज हे देवीची प्रसिद्ध असो जत्रा उत्सव आज मोरजे गावात साजरो जाता. ही आमच्या या दिवशी जात्रे उत्सव साजरो जाता. तर हे प्रसिद्ध अशी कित्याक आज हजारो वर्सां पूर्वीचो हे जात्रेक आज इतिहास आसा आनी हजारो वर्सां पूर्वी उत्सव चालू आसा. तर तशें हे जात्रेक आतां पासूनच गर्दी लोकांची जाल्ली आसा. गाडयांचे पार्किंग सुद्दां आमकां व्यवस्था करपाक चान्सीस पडना इतके गर्दी चालू आसा.
आणि रात्रीपर्यंत आणि आता उद्या परत फाल्यां गलवण कालो आसा आणि त्या गलवण सुद्धा गर्दी भरपूर जाता आणि अशे तरेन जात्रे मोठी गांवचे आमचे प्रसिद्ध असो उत्सव जात्रेचो मोरजाईचो आसा. पयलो आमचो 4-150 वर्सां पयलीं आमचो सिताराम शेट गांवकार तेंचे खाज्याचे माणूस म्हणजे म्हापसा बिपसा बोडगीन तेचे प्रसिद्ध खाजें आसा. ताका विचारता आमच्या चित्राचे म्हणजे सिताराम शेट गांवकार अजून तें नांव आसा आणि हेच्या खाज्या म्हणजे इतके डिमांड वचून अजून ते म्हापशेचे जे वेपारी आसा ते अजून ताका विचारता. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. परत एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आमी वर्साच्या शेवटा कडेन पावल्यात. 25 ते 31 डिसेंबर मेरेन सुक्या हवामानाचो अणभव घेवपाक मेळटलो. मळबय नितळ पळोवपाक मेळटलें. गोंयकार आसो पर्यटक सगळ्याच खातीर ही धादोसकायची गजाल. हवामानाची स्थिती सादारणपणान सुखदिणी उरतली तरी भलायकी इबाडपी धुक्यापासून सादूर रावपाची शिटकावणी हवामान विभागान दिल्या. खास करून 26 डिसेंबराक प्रवास करतानाय जतनाय घेवची पडटली. तापमानात व्हड बदल जावपाची शक्यताय ना. ते स्थिर उरतले. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरूं येता. 31 डिसेंबर मेरेन सुक्या हवामानाची शक्यताय. 26 डिसेंबराक पडटले दाट धुके. फुडले 3 ते 4 दीस तापमानात व्हड बदल ना. मंगळारचे तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365 हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. नातलांची सगळ्यांक हुनहुनीत परबी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.